मुरगांव पालिकेच्या दुरुस्ती कामाक लागून पावसात खूप गळ्ळे। थंय आता दुरुस्ती काम चालू आसा। त्या खातीर आपूण भायर बसला म्हूण नगर अध्यक्षान सांगला। तशेंच पालिकेन GEL मार्फत फायली आनी दस्तावेजांचे डिजिटलायझेशन करपाचें थारायलां म्हूण मुरगांव पालिकेचो नगर अध्यक्ष दामोदर कासकर उलयला। आरटीएक्स खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। MMC बिल्डिंगेचे रिन्युएशन असल्या कारणान आमचे जे वयर छप्पर आसले ते डिसऑर्डर जाले। कशें जालें तें हांव नकळो आसलें, म्हटल्यार त्या कारणान पावसाक लागून ते भितर खूब गळटी जाल्ली आसली आनी उदक भरलेलें आसलें। ताका लागून हांव भायर बसलां आनी ते आतां रिपेर वर्क चालू आहा। तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टरान ते सुपरवायझर आहा तेंच्यांनी भायर बस म्हटलां, रिस्क घेवं नाका म्हणून भायर बसलां। तुजे बरोबर आतां तूं म्हणटा आपूण रिस्क घेना, चेअरपर्सन शिफ्ट जालो, चीफ ऑफिसर शिफ्ट जालो, जायते लोक येता वयर, तांचे सेफ्टीचे बी कितें? सेफ्टी म्हटल्यार आमी तशें सेफ्टीक लागून प्रिकॉशन घेतलेलें आहा। आमचे मनीस दवरल्या आमी, मातशें तांकां आपुणचे कॅर घेवन चला म्हणून डायरेक्शन दिवपाक मनीस दवरलेले आहा। चेअरपर्सन आतां सद्याक तांच्यांनी ते रेनोवेशनाचें काम घेतलां, भर पावस येवपा जालो, तुका दिसता हे पावसाचे पयलीं जातलें कशें काम? ना, हे पावसान जावपाचें ना। एटलीस्ट एनदर 6 मंथ्स तरी ताका जाय कंप्लिशनाक। पूण टेम्पररी इनकन्विनियन्स फुडें तुका बरी बिल्डींग मेळटली अशें दिसता तुका? शुअर, हे बिल्डींग कंप्लीट जाल्या उपरांत वन ऑफ द बेस्ट म्युनिसिपालिटी बिल्डींग जातली आमची। सद्याक 29 तारखेक जी मिटींग घेतलेली कौन्सिलाची ऑर्डिनरी मिटींग घेतलेली, तितून आमी डिसायड केल्लें की जे आमचे फायली आमकां जाय तेन्ना मेळना, ताका लागून आमी एक डिसिजन घेतलेलें की डिजिटायझेशन करपाचें। त्या प्रमाणे आमी हे काम डिजिटायझेशन करपाच्या हातीन घेतलेलें आहा। खंयची एजन्सी अपॉयंट केल्ली आसा? ती GL गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, आनी सद्याक कितले म्हणसर जालें डॉक्युमेंटेशन रेडी जालां कितले? ताका एक टार्गेट दिला, त्या प्रमाणे ते काम चलतलें।